Page 116, Bogos Maka, I2. Jésus Moshe, Ishta Moshe, Kal Santosha, Sangshi Maka, Rigulo Kitlo Mogasa, Doldir Moshe, Gordar Sorun, Pois Gela, Portuneium, Mancala Calu, Los Dista. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमी खूब तोकस घेवन हांगसर ह्या बजिलिकेंत सायबाशी आयिल्लीं आसात. हांगसर मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी इंतेसांव मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी आमी बरोबर ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवेयासो. आमी सगळीं जाणां ठामपणी जाणो की देव आमच्या काळजांत आसा म्हणून. आतां काळीज ही हा काळजांत आसा म्हणटा आमी सगळो गोत चिंतनांनीच आसता चडशी. आमची भावना राग भिरांत हे भाशेन ही भावना आसात पळय थिंचोरूच आसा. पूण ही कित्याक लागून उत्पन्न जातात? कित्याक आमी आमचें जिवीत हिंचोच थिरायलेलें आसा, हिंचोत्तान ती उपजावतात. म्हणजे सेंटर हिंचोर आसा. आपल्यापणाचेर आसा जाल्यार ती चिंतना भावना त्या प्रमाणे घडोवन येतली. देवा सोवे आसत तर ही चिंतना आनी भावना वेगळी जातली. आनी देव आमकां सदांच ही शिकवण दिता हें जाणो जावच्याक आनी ताची वाट आमी पत्करच्याक. खूब आयकलेलें आसा आमी, खूब मागणी केलेली आसा, पूण आमचें जिवीत बदलना तशेंच आसा. कित्याक लागून? कित्याक खरेपणी आमी जेजूक भितर आसा ताका आमी आजीर जावंक ना, ताका आमी पत्करूंक ना. आमचेंच आमी कोत्ता आपल्यापणांत रावन सगळें चिंतप आनी भावना आनी चाल आदारून काडटा. हातून आमकां दादोसपण मेळ्ळो ना. आमी सदांच दुकान आसता, खोंतींत आसता, तळमळीत आसता. हें सगळें पातक. हें पातक ह्या पातका पासत जेजून आपलें जिवीत वारोयलें. तर हो वेळ आसा आमकां आमचें पातक कबूल करपाक आनी तातूंतली भायर सरपाक. सगळीं जाणां आमी हात जोडया, दोळे बंद करया. कसलीं म्हणून पातकां आमचीं आसात तातूंतली आमकां सुटका जाय. नाजाल्यार आमचें भितरलें आमचें जिवीत देवा बरोबर सारूंक जायना. ही आडकोळ पातकाची आमचे मदें आसा ती आमी देवाक भेटोवया आनी एकामेकाचें आनी देवाचें भोगसणें आतां ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen.
Christa kaklutko, Christa kaklutko, Christa kaklutko, Christa kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. मागुया. जैतिवंत देवा, आमच्या मोगाळ बापा, मोरणांतलें जिवीत उपजोवचें म्हूण अगणीत जाणवायेन तुवें येवजिलें आनी जमनीत पडलोल्या गोवांच्या कोण्या वरी तुजो पूत जेजू मरून जिवंत जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आनी आमी सगळीं ताच्या मरणाचे सुबांपीक जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजूंक आम्हा समेस्तांक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. आतां आमी शुद्ध निर्मळ जालेलीं आसा. देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक तयार जाल्लीं आसा. शिंतीदान देवाचें उतर आमी आयकुया. जेरेमियेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात, असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांचे पुर्वजां कडेन तांकां आतां धरून इजिप्तांतलीं भायर काडली ते दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. ताणें तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलों. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समोड रिगयतलो. तांचे काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशीं जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव ताच्या नोश्टेपणाचें बोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतरें. देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या अड्ड्यांत. सगळीं म्हणुया. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या अड्ड्यांत. काकलूतचारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. निर्मळ काळीज देवा, रचून घाल म्हज्या अड्ड्यांत. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं अड्ड्यांत म्हज्या. तीर मोन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो
सायबा काडू नाका. जबाब निर्मोळ काळीस देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. तुजी सोडवणीचो म्हाका संतोष भोगू. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजी वाटो शिकयतलो. देवा तुजी सोरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब निर्मोळ काळीस देवा रचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घोळून आपल्याक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तो शिकलो. आनी बापा ताका सोंपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्क पोरबेच्या सोमोयार देवाक बसूंक आयलोल्या मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलेंतल्या बेतसायदाच्या फिलिपा सोरशी येवन ताणें अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रे आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतिपाळ केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव इबाड कोत्ता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश कोत्ता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं ना जाल्यार ना ह्या पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना एक सुर्गीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलों. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हणलें, गडगडो मारलो. दुसऱ्यान म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतिपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकार भायर पडटलो.
आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेन्ना देवान पळयलें की आमी जीं ताचीं भुरगीं ताचे सारकीं जियेना जालीं आनी आपणाचे वस्तुंगीत जिवंक लागलीं आनी हे भाशेन आपलें जिवीत अदीक आनी अदीक संकश्टांत घालूंक लागलीं तेन्ना ताणें येवजिलें की ह्या पातकांतलीं इफेनांतलीं तांकां भायर काडच्याक. कित्याक जें आमकां घडटा तितलें देवाकूय घडटा. कित्याक देव आमचे सगळ्यांक जियेता. तो इतलो लागशिल्लो संबंद आमचे सगळें जोडटा की आमकां तो दोशी करिना, पयस धरिना. आमी प्रत्येक जाणां जिवी आसा न्हय. जिवी कशी आसा तो आमकां जिवी दवरता. कसो? प्रत्येक सुस्कारांत. आमी तो सुस्कार घेना जायत जाल्यार आमी मोत्तेले हांव. पूण तें आमच्या हातान आहा. तें सगळें देवाच्या हातान आहा. हें सगळें देवाची येवजणे प्रमाणे घडलेलें आसा. आमचे पांयन मायन आमकां रोचल्या ना, तांच्यान आमकां रोचूंक जायना. फकत देवान रोचल्या आनी देवाच्या मनांत आमी सगळीं जाणां आसलेल्या हांगसर आसा तितलीं आनी ह्या संवसारांत आसा तितलीं. पूण आमी देवाक सहकार करचे आसतना आमी ताका खूब पाटी करिना. ताका लागून देवाचो मोग आमी एकामेकाक दिना. ताका लागून आमी देवा सोबीं इतली लागीं आहा म्हणून तेंय आमकां कळना. कित्याक लागून कळना? कित्याक आमचें मन पळय आहा तें कोण वापरता? जेन्ना आमी तें वापरूंक लागता तेन्ना आमकां चड कांय दिसना. कितें दिसना म्हणजे कितें? आतां आमी हांगसर सगळीं बसलेलीं आहा. हांगसरच्यान भायर गेलीं म्हणून कितें जातलें म्हणून आमच्यान सांगूंक जाता? आमी नकळो तें. तें कोणाच्या हातान आहा? देवाच्या हातान आहा. पूण हें तर जिवीत आमकां बरे भाशेन जिवंक जाय जाल्यार आमी हिंचोर आमचें जिवीत थिरायता तें आमकां सांगलेलें आसा. आमी तें देवाचेर थिरावंक जाय. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. ही ताची माज पळय आमचे मदें आसा ती आमी घोट धरूंक जाय. ती आमकां खंयसर मेळटली? चिंतनाच्या पांवड्यार न्हय, ना म्हणून भावनाच्या पांवड्यार. चिंतना आनी भावना हें म्हूण नाय तूं ही भितरली आमची कूड. भायली ही कूड आसा न्हय, भितरली कूड आसा पळय ती मन आनी चिंतना आनी येवजण्यो हें आमी करता भितरल्यान. पूण हें कोण वापरता? आपल्यापणान तो जियेत जाल्यार आमी आमचे वस्तुंगी वापरतले. पूण जेन्ना आमी देवाचेर आमचें जिवीत थिरायता तेन्ना देवा सारकी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमचें मन आनी आमची भावना आमी वापरूंक लागता. आनी आमकां पवित्र पुस्तक हें सगळें स्पश्टपणे दाखयता. हें हांव म्हजे वस्तुंगी उलयना. हें आमकां देवाचे उतरांतल्यान दिलेलें आसा. पयले वाचपान कितें सांगलां? देवान जेन्ना आपली पोरजां इजिप्तान गुलामपणान जियेतालीं ती देवाचेर देवा कडेन विनंती करूंक लागली, सायबा आमकां हातूंतली काड. आमी इजिप्तांत आयल्या केन्ना सावन? जेन्ना जुजे ताच्या भावांनी ताका विकून काडलेलो तेन्ना तो थिंचोर आयलो आनी थिंचोर तो व्हडलो जालो आनी ताचे भाव मागीर थिंचोर आयले आनी ताणें तांकां बोगशिलें आनी तांकां सगळें दिलें आनी ते मेरेन सावन तांची संख्या इजिप्तान वाडूंक लागली आनी इतली वाडली की आतां तांकां गुलामपणान ते आसलेले. थिंचोत्तान देवान तांकां भायर काडले आनी तांकां एक करार केलो. 10 मानामेंत दिले. ते फातरांचेर बरयल्ले आसले पूण
ताणें देवाचें आयकुंकूच ना. आपल्या पोणान उदीक उदीक जिवंक लागले, हो करार म्हण लागले ते यावेन दिलेलो आसा, पूण तो बैलाच्या रुपान ताची बोजवण आमी करया. पळय कितें जालें पळय तें. चिंतप कसलें जाता पळय तें. हिचोच थाना तें चिंतप आयलेलें आसा. आपल्या पोणान चाल. पूण आयजच्या वाचपान आमी आयकता तुमी तो करार मोडलो आनी तुमकां पोत्तून तें भोगचें पडलें. पोत्तून तुमी गुलामपणांत बाबिलोनांत गेल्यात. हें कर्तूप तुमचेंच. पूण तरी पूण हांव तुमकां निवाजता आनी तुमकां एक नवो करार कोत्ता. फातरांनी न्हय पूण तुमच्या काळजांनी हांव तो बरोवन काडटा. तुमकां शिकोवपाची कोणें दुसऱ्यांनी ही गरज ना. तुमच्यान भितरल्यान सान तें शिकोवतात. पूण भितरल्यान आमकां वचोंक जायना. आमी फकत चिंतनांनी आनी भावनांनीच आसा. कित्याक लागून आपल्या पोणानूच जियेता. पूण जेन्ना तर आमी देवाचेर ताका आजीर जावन ताचेर सगळें आमचें जिवीत थिरायत जाल्यार आमची चिंतना भावना देवाच्या येवजणे प्रमाणे घडोवंक लागतली. आनी तो आमकां सांगता तरी पूण आमी तेंय केल्लें बिगडलें. मागीर ताणें आमकां जेजूक धाडलो. आतां जेजू कितें करता? जेजू आमचे सोबे भितर जिवो आसा आनी तो आमकां सगळें शिकयता. पूण ताका शिकोवंक जाय जाल्यार आमी ताका हाजीर जावंक जाय. आतां कशी तुमी म्हजें आयकतात? शितिदान आयकतात तुमी. पूण हांव कितें सांगता तें तुमकां समजोवंक लागता. समजोणी पुऱ्यान येवपाक आमकां पवित्र आत्म्याची घोटाय जाय. आनी ही घोटाय आमकां कशी मेळटा? आतां हांगसर सायब आसा, तो आमचे पासत मागता. ताका जाय की आमी आमचें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे सारलेलें आनी खरें जिवीत आमी जिवंक जाय म्हणून. आनी ताका लागून आमकां ही कृपा मेळिल्ली आसा. हो पिराचिताचो काळ हातूनय आमकां कृपा मेळटा. तो ती कृपेक लागून सोंपेपणी आमच्यान आमचें जिवीत जेजूक एकवटून जिवंक जाता. आनी जेजून आतां आमकां सगळें सोंपेपणी दिलेलें आसा. पूण आमी कितें करूंक जाय? आपलेपण पळय आसा तें आमी ताचे सोबेन दवरूंक जाय. ताका आमी मरोंक जाय आपलेपणाक. आनी तें दिलें की ना आमकां सगळें देवाचें मेळटलें. आनी हो जावन आसा हो गूट आमच्या जिविताचो. इतलें तर आमी समजत सोंपें. आनी तुमकां हांवें जेजूचीच उतरां सांगलेलीं आसा. तो कितें म्हणटा? म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचें नुस्तीं फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोबें रिगून रावले शिवाय तुमच्यान फळां दिवंक जायना. म्हणटच जेजू सोबें आमी रावंक जाय. हाका लागून तुमकां हांवें सदांच सांगलां जेजू भाशेन आयचो दीस सोंपलो की ना रातची न्हिदोंक वता तेन्ना वो निमाणो वेळ जेजू बरोबर सारया. सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा हें ठामपणी जाणो जायात. सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें भायर काडात. कित्याक आमी कांय घेवन वचचे ना. आमचे कडेन कांय ना पूण ती चिंतना आसात न्हय, ती भावना आसात, ती बिलकूल काडात. नाजाल्यार ती आमकां आपल्या ताब्यांत करतात. ताचे गुलाम जाता आमी. कशीं काडटल्या? सुस्कार भायर सोडलो, सगळें भायर सरलें. आणीत उदक आसलें, उदक अशें वतलें आनी रिकामी जाता. तेच भाशेन आमी आमच्या चिंतनाची भावनाची बरी वायट पोजणी कितें जावं ती चिंतना आनी भावना भायर काडया. कशी काडूंक जाता ती? जेजूच्या नांवांत काडीत तर एकदम सोंपें. जेजू 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 म्हणूंक जाय. सुस्कार काबार जायसर हे परी सगळें भितर आहा तितलें भायर सरलें. जेजूचेर दवरलें तो रोखडोच ताचेर आशिर्वाद घालता. बरें अदीक बरें करून वायट काडटा, ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. हे भाशेन आमी नितळ निर्मळ 5 मिनटांनी जाता. आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना काय बरे हे स्थितीन आमी न्हिदता. जेजू सांगाती तो आमचे भितर आसा ताका हाजीर जाता. 1 2 3 4 5 6 वरां ताचे सांगात आमी सारलीं की ना सकाळीं आमी ताचे सोबें उठ्ठा. ताचे सोबें उठलीं, ताका एकवटान हेच भाशेन 5 मिनट रावलीं. दीसभर मागीर सोंपेपणी ताच्या ह्या हाजीरपणांत आमचें जिवीत सारूंक जाता. म्हणटच आमचें जिवीत आमी ताचेर थिरायता. थोडो तोकस घेवचो पडटा. चड व्हडलो न्ही
संपो आनी ह्यो गेशात जाल्यार हांव तुमकां गॅरंटी दितां ताची उतरां तर आमी पाळ्ळीत. ताणें आमकां कितें सांगलां, हांगसरूच तुमकां सूख मेळटलें, हांगसरूच तुमचें जिवीत बरें जातलें. वायट आमचेर कोसळटलें, कित्याक आमी वायट म्हणून न्हय, पूण ओदरूश वायटपण पातक भोंवतणी आसा, ते आमकां सगळो गोत आपल्या ताब्यांत करूंक सोदता. पूण तेन्ना आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान थिरावया. तें आयलें एकदां मोड, तेन्ना आमी जेजूक चिटकोन रावया. आनी तें वादळ वेतेलें, मोड वेतेलें, आमकां हालयतलें धुलयतलें, पूण आमी उदीक आनी उदीक घोटायेन थिरायेन जेजूच्या एकपणांत खोलायेन आमी ताका एकवटोन रावतले. आनी हे भाशेन जियेल्यांक किना कोणाच्यानूच आमकां आलोवंक जायना. आमी खरेपणी क्रिस्तांवां जातलीं. आमचीं उतरां जेजूचीं जातलीं, आमची कोन्यो जेजूच्यो जातल्यो. हें सगळें घडोवन येवच्याक हांव तुमचे पासत मागतां, तुमी म्हजे पासत मागा, सायब आमचे पासत मागता. सगळीं जाणां हे भाशेन मागण्यांत रावात. हांव तुमकां सांगता, आत अशेंच उंटयेन दवरात म्हणून. कित्याक लागून आतांच्या ताळटांनी शक्ती आसा, ती आमकां पेकोवणी दिता. अशें हात जोडले की ना आमकां पेकोवणी येवंक लागता. पूण सुस्कारांतल्यान जेजू सगळें रावंक जाय. ट्राय करुया आमी सगळीं जाणां आत अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर सरोनी, कांयच दवरी नाकात. हे परी चिंतना, भावना, आठवणी सगल्यो भायर सोदतल्यो. त्यो आमकां आपल्या ताब्यांत करच्यो ना, पूण जेजूची चिंतना भावना परतून भरोन येतली. दुसऱ्या सुस्कारांत ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येतलें. आनी हें बरेंपण आनी वायटपण आमचे मदें आजून भितर पाळां ताची आसात, ती भायर काडया. आनी ती सोंपेपणी भायर सोदतली, कित्याक जेजू सगळें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक आमी खोलावंक लागल्या. प्रत्येक सुस्कारांत उत्तोळ न्हय, पूण खोलायेन प्रत्येक वेळा आमी अदीक आनी अदीक खोलाय जोडूंक लागतले. आनी ताका पयलो वयलो स्थान दिलो की ना, तो आमचें सगळें हें सगळें घडोवन हाडटा. आनी आमचें जिवीत आमी एक सांदो ताचे कुडींतलो, तो सारको बरो जावंक लागता. आनी हो सांदो तो मागीर वापरूंक लागता. आनी तून आमकां दादोसकाय मेळटा, संतोश मेळटा. स्वर्गांत तशें संवसारांत आमी ह्या वेळारूच जिवंक लागता. जेजू ही कृपा तुवें आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी यूट्यूबाचेर पळयतल्यांक तुवें दिलेली आसा. पूण आमकांच न्हय, आमकां जीं कोण जोडून आसात घरचीं, तांकांय ही कृपा दी. तांकांय तूं बळ दितलो म्हूण आमकां खात्री आसा. आमचें जिवीत तुका एकवटोन जियोवच्याक आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजे येवजणे प्रमाणे घडोवन येवं दी. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी दोळे बंद करुनूच जे आमी आतां आमचो भावार्थ उच्चारतल्या त्या उतरांक आमी हाजीर जावया आनी खोलायेन ती उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी संभावलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आपणेच समर्पण करून जेजू देवा आनी मनशा मदें मोदेस्ती जावंक पावलो. तर ह्या वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी जेजूक फुडें घालून सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे गोवायकेंतल्यान आपले पोरचेक जेजूची वळख आनी अणभव दिवंक तांकां अदीक आनी अदीक जेजू सरशी हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आख्खो संवसारभर राजकारण चलयतल्यांनी आपले कार्य सेवा चाकरेच्या मनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचे बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बावतिजमा वरवीं जेजून आपली आज्ञा आमच्या काळजार खातयल्या. तर आमी सगळ्यांनी प्रितीमोगाची, बोगसण्याची, शांतीची, भाग्याची आनी दोयाळ कोरण्याचे जिवीत जिवंक जेजूचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जायतो लोक कसलीच चूक नासतना भूक आनी पिडा सोंसतात. तांणी निराशी जायना जावंक पूण जेजूचे कोश्टांत एकवटून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोडवणी पासत भेटोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडेक आसतल्याक जेजूची पेकोवणी मरून गेल्ल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलेल्याक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा मोगाळा, ह्या मिसाचे भेटीन जेजू तुज्या पुताचें संपूर्ण बलिदाना वरवीं आमी आमची मागणी आनी हुस्के तुका उबारता आनी जेजूच्या कश्टांच्या फळा वरवीं ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. संवसारांत कोरोना व्हायरस आनी हेरां दुयेंसां आसात, तातूंतली देवान आमकां सगळ्या जाणांक निवारची म्हणून बापा कडेन मागया. पूण बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन विनंती करया. सूर पुदेदारा आनी काकुळसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. ही पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. सायबा, वॅक्सिनां ह्या संवसारांत आयिल्लीं आसात, आमकां इंडियेनूय आसात. तांचो बरो परिणाम आमचे जावच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बापाक मान्ना C8 page 31. Sai
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर उदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवडे बापा, तुज्या प्रितीवंत पुतान जेजून आपल्या मोरणान तुका मोहिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका मोहिमवंत केलो. जेजूच्या मोरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मोरणांत वांटो दी आनी ताच्या सांगाता मोहिमवंत कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमनीत पडून मेळ्ळ्या आनी जिवन नव्यान जिवान ओडून पीक दिवन उपजवलेल्या एका गोवांच्या कोण्याक वरी तुजो एकलोच पूत जेजू खुर्सार मेलो आनी ताच्या ऑर्ताबरीत मोरणांतले संवसाराक संतोश हाडटलें सुबां पीक उपजवलें. तोच जालो नव्यान जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरलोली तुजी आपणायलेली भुरगीं ताच्या सांगाता जिवंत जाल्या. देखून देवदूतां बरोबर आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुजे ओगोडीत जाणवायेचें आनी विचित्र मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dol barazzo, solvis portum, solganizo sarbola, tuja voi boba. Usorgi tuka zoi zoi, usorgi tuka zoi zoi. Solves morace navi, pietata casoi. Usorgi tuka zoi zoi, usorgi tuka zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो घोट porgotuja. Sumia Jesu tuže moronami sumorum ta.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें ते सगळें भोगतां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूची आमी ताचे सांदे आमी तो जावन आसा आमची कूड आनी सगळीं जाणां बरोबर ताची कूड आमी हांगसर घडोवन हाडटा. आमी न्हय, तोच हाडटा, पूण आमी ताका सहकार करता. सगळी तुमची मागणी त्या सामानांत दवरात. आनी ताणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, तांकांय आमच्या काळजांत दवरया आनी बरोबर ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया, आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी तुका हांव वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सुरशिलो खोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. मोगा वांटो पेज 64 D32. D32 मोगा वांटो.
दोळे धांपया आनी हे पोरी भितरल्यान जेजूक आमी आजीर जावया. तो आमचे कुडींत आसा, आमच्या मनांत आसा, आमच्या ओतम्यांत आसा, म्हणजे आमच्या काळजांत आसा. ह्या तिनूय पावंड्याचेर आमी ताका आजीर जाली म्हणटोच आमी खरेपणी खोलायेन ताका आजीर जाता. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो. आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे मोहिमेवंत जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव खर्चूंक जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोळ दी. आनी हे पोरी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शीस आसूंक आनी तुजे मोहिमेंत सुखेच जावंक आमकां फाव कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. मातसो गत बोतास. आयचो आयतार आमी सोशल अपॉस्टलेटा पासून समरुमलेलो आसा. दर दिसा आमी तुमचे पासत हांगसर मागता सांतिस्मू साक्रामेंताची 5 वरांचेर सकाळच्या आनी 45 मिनट आमी हांगसर सादता. मागीर 6 वरांचेर मीस येता इंग्लीश भाशेन आनी मागीर ताच्या उपरांत 7 आनी 8 मीस आसता. सदांच सोमार ते सोनवार पर्यंत. आयताराचें पवित्र बुजवण आमी 6 घेता आनी मागीर 7 मीस येता आनी 8 9:15 ही आमचे भाशेन जातात मिसां आनी 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन जाता आयताराचे. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता. ते सायडीन गेली की ना पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन एक कपेल आसा. ती कॉलेज सायबाक दिल्ली, तो हांगसर आयिल्लो तेन्ना 1542 वर्सां. ती कॉलेज आतां ना, मोडल्या ती सगळे फातर भितर आहात. पूण एक कपेलूच आसा थंयसर आनी बांय आसा. बांयशी लोक खूब येतात, न्हांवतात, उदक वतात आनी थंयसर खूब कोणी लोकांक मेळटा. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर 10 वरांचेर मीस जाता आमचे भाशेन. तुमच्यान आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर खूब जाणां सबस्क्रायब केलेलें आसा. तशें सबस्क्रायब करात, कित्याक तुमकां आनिकूय आमचे प्रोग्राम मेळटले. पवित्र सातोळ्यान होली वीक हांगसर मॉन्डी थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी इस्टर विजील आमी इंग्लीश भाशेन कोत्तेले. हांव तुमकां तर भाग घेवंक जाय जाल्यार 3 प्रकारचे हांगसर आमी हे केल्ले आसात पासीस. तुमच्यान ते घेवंक जाता भायर. तुमचें नांव, फोन नंबर आनी कितलीं जाणां तुमचे बरोबर येतलीं त्या पासांचेर तुमच्यान बरोवंक जाता आनी थंयसर तांकां दिवंक जाता. ते हे पासीस तुमकां वॉट्सॅपाचेर मेळचो ना, म्हणटच तुमी हांगसरूच ते घेवंक जाय. आयज ही मिसां जालीं की ना इगोर्ज बंद आसतली. थोडें काम आमकां हांगसर करूंक जाय, तर तें काम पासून आमी बंद केल्लें आसा.
सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा बाबियोलाक ताणें गायनां घेतलेलीं आसा सेवा धर्मा पासत वाचपां तुमी केलेलीं आसात आनी हांगसर ही सगळीं मांडावळ करतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे आनी तांच्या वांगड्यांक मिडिया पासत देव बरें करूं म्हणटात तुमकां सगळ्या जाणांक व्हडा भोक्तीन तुमी हांगसर येतात तुमचे सुभाव आशिर्वाद पडो म्हणून हांव तुमचे पासत मागतां तुमी आमचे पासत मागात खूब वावर हांगसर आमी स्टार्ट केलेलो आसा तो बरे भाशेन जावच्याक मागात आमचे पासत हें बाजिलीक आमचें गोंयकारांचें तर आमी बरे भाशेन तें सांबाळूंक जाय सायब हांगसर आसा ती आतां तांची कॅस्कट तयार जाल्ली आसा ती आमी वयर काडटले हांव आनी मागीर ते बरे भाशेन सगळें काम जाल्लेलें आसा 4 म्हयने जाले म्हणटच देवाक आर्गां दिवया आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा सगळीं जाणां उबी रावन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आमेन आमेन Page 89, F8, Jesus Somi, Jesus Somi. Bapać mój mig, morgot korat. Bapać mój mig, morgot korat. Jesus Somi, Jesus Somi. Devace soi, corestace, tori deva forfic dorum, Jesun morai da coilina. Bapać mój mig, morgot corat, bapać mój mig, morgot corat, Jesus o mi, Jesus o mi.